कितलेय जरी आमी जरी विचार केलो पूण अशें आसा की एक खंयचेंय जर कार्य व्हडलें करतलो जाल्यार ताका बॅकींग जाय, सपोर्ट जाय पडटा. हे इतलें इजी ना हरशीं. ताका खर्चूय भयंकर अफाट, मेहनतूय ताका भरपूर आहा. आनी ही गजाल केदार नाईक सालिगांवचे आमदार तेंच्या पर्यंत पावली. तांकां ही गजाल आवडली. म्हाका आपयलें तेंच्यांनी आनी कशें कितें आसा पळयतले हे तेंच्यांनी म्हाजे कडल्यान जाणून घेतलें आनी तांकां म्हाजे जे कितें विचार आसा ते तांकां खरेंच आवडले. आनी तेंच्यांनी जे म्हाजे विचार आसा तेंच्यांनी सीएमा पर्यंत पावयले. आमकां सुद्दां सीएमा पर्यंत घेवन गेले आमकां तेंच्यांनी. आनी तांकां सुद्दां आमचे हे जे सगळे प्रोग्राम आमी करूंक सोदतात, वचोंक सोदतात ते तांकां सुद्दां खूब आवडलें. आनी तेंच्यांनी आमकां आर्थीकूय मदत केली तेंच्यांनी. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की फुडें सरा, जी कितें गरज लागता, हेल्प लागता ते आमी वाटेची करता. कितें सेक्युरिटी जाय पडटा, कितें जाय ती जी तयारी आसा ती आमी मदत आश्वासन दिलें. आनी हे सगळें आश्वासन तेंच्यांनी दिल्या बरोबर आमकां गोंयच्या कितलेशेच लोकां कडल्यान आमकां हो सहभाग हो हातभार तेंचो लागलो ह्या कार्याक. आनी आमी हे आतां आयज इतलो जे तयारी करताले, वर्सभर जे आमी तयारी केली, 8-10 म्हयने तयारी करता, तो दीस आज आमचो उजाडलो. साधारण कितले लोक आसा तुमी साधारण भक्त, साई भक्त? हे आतां आमी 100 लोक आमी आतां भायर सरल्या. आमी हांगासरल्यान वचपाक 100 भायर सरल्या आनी 50 लोक शिर्डीच्यान परत येतले आनी आमी 50 जाण आमी अयोध्येक वयतले. कितले दीस साधारण टूर? हो 54 दिसाचो प्रवास आसा. अयोध्या हो 54 दिसाचो प्रवास. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. सगळे राम भक्त आणि साईबाबा वारी करणारे आमचे प्रशांत गर्देकर यांच्या लिडरशिप खाला सगळे लोक जे आयज रामलीला 22 तारखेक स्थापन जातली, तेचे पूजन सुरू जातले. आणि ह्या माध्यमान वयसून हे 2,500 किलोमीटर 3 तारीख ते 25 फेब्रुवारी पर्यंत ह्या इतको प्रवास म्हाका दिसता पयलेच फावट हे आमचे भक्तगण जे मनान धरून यात्रेक भायर सरतात. तांकां रामाचरणी प्रार्थना करता की तांकां हो प्रवास बरो सुखाचो, आनंदाचो जावचो. आनी जे तेंच्यांनी जे उद्देशान जे धर्मा बद्दल, देवा बद्दल जी प्रेरणा आहा, हेका मोठ्या प्रमाणात तांकां सगळ्या लोकांक आशिर्वाद गावपा खातीर मोठे संख्येन अयोध्येक जे लोक येतले, तेंच्या उपरांत तांकांय दर्शन जातलें. तेन्ना आनी कोलवा गांव हो खरोच गोंयांत पयलें रामाचें देवूळ आहा. रामाच्या देवूळ इतके वर्सांनी हे बऱ्यापैकी देवस्थानान जे देवाचो आशिर्वादान लोक आयज हांगा रावता ते कोलवाच्या लोकांच्या वतीन सगळ्या वारकऱ्यांक, सगळ्या भक्त आनी शिरूच्यान वचपाक तांकां शुभेच्छा दिता. आनी तेंचो जो प्रवास आहा तो बरो वेवस्थीत घडोवन येवचो.